एका दिसा भितर भारतात कोरोनाच्यो 3,561 केशी, पुराय आकडो पावलो 56,000चेर. गोवा डेअरीच्या दूध पाकिटांची चोरी, बातमेन घातलो खवदळ. आताच्या एमडीन दवरले आदल्या एमडीच्या भ्रष्टाचाराचेर बोट, म्हणटा कमिटीक सांगपाचे असले, भायर कित्याक घातली खबर. एनआरआय आणि खलाशा खातीर उक्ते करात गोंयचे एअरपोर्ट. खवटे, जयेश आणि विनोदाक बरोबर घेवन विजयान घेतली राज्यपालाची भेट. क्वॉरंटायनाची सुविधा हेवूय एक व्हडलें स्कॅम, गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. श्रमिक ह्या पयले खाशेले ट्रेनींतल्यान 1200 स्थलांतरीत कामगार आनी उत्तर गोंयच्या कांय पर्यटकांनी शुक्रारा गोंय सोडले. थिवी स्टेशनांतल्यान मध्य प्रदेश ग्वालियर असो हो परतीचो प्रवास. गोंयच्या स्थलांतरीत कामगारांक आपल्या गांवांनी वचपाची आस्त आसली. ह्या विशयाचेर उलयतना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें, हेर सुवातांचेर वचप्या खातीर गोंयच्यान आनीकय कांय ट्रेनी सोडटले. पळयात. कारण ही लेबर जी कामां करता कन्स्ट्रक्शनातली वा बाकीच्यांतली, हे जर गेले जाल्यार हांगासली कामां सगळी बंद जातली. म्हणून तांकां परत परत आमी रिक्वेस्ट करीत आसा. आतां काम सुरू जाल्लें आसा, कोवीड फ्री स्टेट आसा, तुमी रावपाक काय हरकत ना. हांगासल्यो लेबर एक्टिविटी सगळ्यो चलपाक जाय आसत जाल्यार लेबर रावपाची गरज आसा. आमी कोणाक धाडिना. आतां ते 8 तास करतात वचपाक, ते म्हाजें म्हणणें आसा तांच्यांनी रावचें, काम हांगा करचें. म्हणजे आमी लेबरांक धाडिना. हांवें तांकांय सांगलां की तांच्यांनी लेबरांक कन्विन्स करप हें गरजेचें आसा. आनी तांच्यांनी कन्विन्स जर केलें जाल्यारय ते थोडेशे जाण रावूंक शकता. आमी सगळ्यांनी सांगप समजून हें गरजेचें आसा. लँडलॉर्ड आहा न्ही सर, they are not allowing to stay there. आमी प्रत्येकाक सांगता ज्या जाग्यार ते रावता तांकां रावपाक दिवचें, ही आमची रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांक. आनी सगळे शेवटी तांकां काडून उडोवं नाका. ते गोंयांत आसा ते कोण म्हणजे कोवीड पॉझिटिव्ह बी न्ही, इतकी वर्सां ते रावल्या. ज्या ज्या जाग्यार रावता तांकां रावपाक दिवचें. लोकांनी पेमेंटाक सुरवात केल्या, पण सेंडाचो प्रॉब्लेम आहा. इलिगल सेंड काडपाक मेळना. तेजो इश्यू केन्ना रिजॉल्व करतले आनी मायनिंगाचेर मग ते लॉकडावन असल्या कारणान सेंडाचो विशय आमी सोडोवपाक पावले ना. पण जो NSNचो रिपोर्ट जो आसा सेंडाचो तो एक्सपेक्टेड आसा, येयला आसपाक जाय. एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीकूय सांगला हांवें, तो जाता तितके बेगीन सेंडाचो विशय जो आसा हो सुटतलो. बऱ्याच तेंपाची तयारी आणि प्रतीक्षे उपरांत मध्य प्रदेशातल्या स्थलांतरीत कामगारांक घेवन श्रमिक एक्सप्रेस शुक्रारा सकाळीं थिवी स्टेशना वयल्यान सुटली. तेतूंतल्यान 1200 स्थलांतरीत कामगार आणि उत्तर दक्षिणेतले कांय पर्यटक ग्वालियर वचपाक गेले. जांकां आपल्या राज्यांनी वचपाचें आसा तांचे खातीर आनीकय ट्रेनींची तरतूद करतले, अशें ह्या विशयाचेर उलयतना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. भारतात एका दिसान 3,561 कोविड-19 केशींची नोंद जाल्या. ह्यो धरून भारतात आतां एकूण 56,000 कोविड केशी जाल्यात. फाटल्या 24 वरां भितर 89 परस चड मरणाच्यो नोंदी जाल्यात. जाल्यार सुमार 1,500 पेशंटांक जीवदान मेळ्ळां. आता मेरेन भारतात 56,342 कोविड-19 पॉझिटिव्ह केसींची नोंद जाल्या. तातूंतल्या 1,886 जाणांक मरण आयलां. जाल्यार 16,540 पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. 14,541 आंकड्यांची नोंद करत महाराष्ट्र पयल्या नंबरार रावला. जाल्यार फाटोफाट आसा तो गुजरात. गुजरातात 5,840, दिल्ली 4,898 आणि तामिळनाडूत ह्यो केशी 3,550 पावल्यात. पुराय संवसारात कोविड-19च्या केसींचो आंकडो एकाच दिसात 83,462 पावला. पुराय संवसारांतलो आंकडो 39 लाखा वयर गेला. 2.71 लाख लोक मरणाचे भकीक पडल्यात. जाल्यार 13.50 लाखा परस चड जाण बरे जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा डेअरीच्या दूध पाकिटांचे चोरयेची खबर वाऱ्यार गेल्या उपरांत आता गोवा डेअरीचो आदलो MD आणि आताच्या MD मदीं गॅर पेटला. गोवा डेअरीचो MD अनिल फट्टे सांगता, तेणे आदल्या MDचे समितीचे 3.39 कोटीचे स्कॅम एक्सपोज केला. पूण दुधाच्या पोतयांच्या चोरयेचेर मात तो कितेंच उलयलो ना. आमी कारवाय करतले इतलेंच तो सांगता. फट्टेन सांगलें, गोवा डेअरीच्या गैरवेव्हारांच्या संबंधात जायत्या शेतकारां कडल्यान कागाळी आयल्यात. त्या प्रमाण आदल्या MDच्या काळांतल्या स्कॅमांचे ताणें लिस्टय तयार केला आणि ताची तपासणी जाल्ल्या. हे स्कॅम 2012 ते 2017च्या काळात जाल्ल्याचें तो सांगता. दूध पाकिटांचे चोरये विशीं ताणें म्हटलें, आरोप करचे परस गोवा डेअरीच्या कमिटीक सांगपाक जाय आसलें. समिती कारवाय करपाची. घोटाळो पळय म्हणटा न्ही फायनान्शियली,
तो साधारणतः 3.39 CR हेजा कसलो जो कॉटन सीड एक्सटेट आमी केला तो ह्याच पिरियडाचो. फक्त 4 ते 5 ऑर्डरी जर पळयत जाल्यार तो 3.39 crores जाता. जे बफेलो मिल्क पळय तेणे हायर रेटीचे घेतला ते साधारणतः 65 lakhs अशें जाता ओव्हर. आणि फाटली जर हे काडत ऑप्टिजनाचा साधारणतः 1.34 crores ऑप्टिजनाचो. आणि कॅटल फिडाचे जर सगळं फाटले थोडं इन्व्हेस्टिगेशन जाय साधारण ते सगळं मिळून तो 13-14 कोटी जावंक जाय माझ्या अंदाज. हो स्कॅम जालो. आणि हे सगळे आता इन्क्वायरी चालू आसा. हे शहानिशा करता म्हणून वैफल्यग्रस्त जाल्ले आसा. ज्या दिसा आमी नवी सेक्युरिटी घातली त्या दिसा तेणी कितें तरी आपलें काम 1 लिटर सुद्दां आमचे भायर घालूं ना तेणी कितें वताले कोण कितें करतालो तें निदर्शनां हाडलें आमचे. खरेंच तांकां हांव मानता वा करता सेक्युरिटीची. ह्याच्या पयलीं कितें जालां तें हांव सांगूंक शकना. पण आमी तेणी सारकी हें घेतली खबरदारी घेतली. आणि जे आमचे कायद्यान एज पर SOP तांकां आमी कोण ड्रायव्हर कोण आहा ताका शिक्षा कितें करपाची ती केली. परत ताका शोकत नोटीस दिल्ली आसा. आनी फुडें ताका मेळत जाल्यार ताका आमी काडून उडयता म्हणजे फुडली कारवाय जातली. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. विजय सरदेसायच्या फुडारपणाखाला जयेश साळगांवकार, विनोद पालयेकार आणि पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेन शुक्रारा वचून राज्यपालाची भेट घेतली. विशय आसलो गोंया भायर आशिल्ल्या गोंयकारांक परत गोंयांत हाडपाचो. NRI आनी खालाशांक हाडपा खातीर गोंयचे एअरपोर्ट उक्ते करचे अशी चिटय ह्या शिष्टमंडळान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक बरयल्या. पेड क्वॉरंटायन हे हॉटेलवाल्यांची बॉल्सां भरपाचे स्कॅम असो आरोपय ताणें केला. गोंय ग्रीन झोनात पावलें तरी कशें आनी गोंयांत एकय कोरोना केस कशी कितें सांपडूंक ना ही बऱ्याचीच चिन्नां. पूण गोंयकारांक मूर्ख मानून सरकार गोंयकारांक काळखात दवरपाक सोदता काय कितें विजय सरदेसाय विचारता. आयचे घटकेक भुरग्यांच्यो परीक्षा घेवप धोक्याचें आशिल्ल्याचें तो सुचयता. पळयात. की प्रायम मिनिस्टर हेडिंग द NEC should advise our Goa SCC and to declare the Goa International Airport at Daboli and the Mormugaon Port Trust as the ports of entry for those returning from overseas. They may be non-resident Goans, they may be stranded Goans, or they may be seafarers. Whether they come by air or they come by sea. हांकां पोर्ट ऑफ एंट्री म्हणून डिक्लेअर करची म्हणून. आतां तुमी म्हणटाले कितें की हेंच काल प्रमोद सावंतांनी सांगलां म्हणून. आज तुमी न्यूज हाडल्या. पूण प्रमोद सावंतान हें सांगून नासलें, हें हांवें पयर म्हणिल्लें. आनीक हरदीप पुरी म्हणून जो सिव्हील एविएशन मिनिस्टर आहा तांणी 2 दीस पयलीं नॅशनल मिडियाक सांगलां की ज्यो स्टेट तयार आशिल्ल्यो तांकांच आमी पोर्ट ऑफ एंट्री म्हणून एक्सेप्ट करपाक फ्लायट दिल्या म्हणून. हाजो अर्थ कितें जाता की गोंय तयार नाशिल्लें म्हणून दाबोली एअरपोर्टाचेर फ्लायट लँड जावंक ना. आज हे 2 दिसांनी कितें अशें चेंज जालें की सरकार सडनली सांगूंक लागला की आमकां आतां परमिशन दिवचें म्हणून. सरकार मागता MHA कडेन फॅसिलिटी क्वॉरंटायन म्हणून जी जो इशू आहा हो फॅसिलिटी क्वॉरंटायन जर तूं करतलोच जाल्यार स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड म्हणून आहा तातूंतल्यान पयशे तांणी फारीक करचे म्हणून. Do not convert a humanitarian operation into a money-making racket. This is what we are trying to say. Then we have said that the NEC should permit the Goa SCC to use the funds of the SDRF for quarantine-related expenditure. So, हातून एक बेसिक कितें आहा की जे WHO गायडलायन्स सांगता की कन्फर्म्ड केसीस ज्यो असिम्टोमॅटीक जाल्यार मायल्ड सिम्टम्स आहा तांकां होम क्वॉरंटायन अलावड आहा म्हणून. जाल्यार आमकां कळना की जो भायल्यान येतलो जो नेगेटीव टेस्ट जातलो ताका होम क्वॉरंटायन कित्याक न्ही, ताका फॅसिलिटी क्वॉरंटायन कित्याक, खंयच्या कायद्यान हें बसता. आनी 2 दीस पयलीं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ आनी फॅमिली वेलफेरान एक एडिशनल गायडलायन्स काडल्या 7 मेक म्हळ्यार आयच्या दिसा दिसता येस्टरडे. त्यो गायडलायन्स कितें म्हणटात की देर आर लार्ज नंबर ऑफ फॅसिलिटीज सच एज हॉटेल्स, सर्वीस अपार्टमेंट्स, लॉजीस
which remain unoccupied due to the impact of COVID on travel and tourism. म्हळ्यार कितें हांची हॉटेलां भरपा खातीर हे फॅसिलिटी क्वॉरंटायन करूंक सोदतात तातूंतय हे धंदो करूंक सोदतात. सो अशें हें जावचें न्ही. फ्रॉम द टायम कोरोना व्हायरस लेड टू अ लॉकडावन, सरकार इज इन इलेक्शन मोड. कॅम्पेनिंगाकूच आहा, सगळें कितें आहा तें पॉलिटिकल आहा. काल तूं पळय, देर वॉज अ स्पायक इन केसीस इन महाराष्ट्रा. उद्धव ठाकरे कॉल्ड फडणवीस हॅड अ मिटींग विथ ऑल ओपोजिशन लेजिस्लेटर्स. गोंया कित्याक जायना हें? कित्याक आज मेरेन सरकार जिल्हा परिशदाच्या इलेक्शनाच्या मोडान आहा. हेंचें सगळें ऑल इज वेल जें पेंट करतात तें कांय ऑल इज वेल कांय ना. खूब लोक मेल्या म्हणून केसी आयकूंक येतात. सगळ्यांक न्युमोनिया म्हणटात. एक केस पॉझिटीव मेळना गोंयांत. हें कितें इतलो चमत्कार काय ना? लोकांकूय मातसो कितें डावट लागिल्लो आहा. आनी ही जी एग्जामी पसून घेतात, ही एग्जामी घेवप म्हणल्यार कम्युनिटी ट्रान्समिशन प्रोमोट करप. आनी सरकाराक भुरग्यांचें पडूंक ना, सरकाराक गोंयकारांचे भलायकेचें पडूंक ना. सरकाराक पडना तें फक्त आपले सरकाराचे भलायकेचें. ग्रीन झोनाच्यान चेंज जावपाक वेळ लागना. आनी जे ओवर कॉन्फिडन्स सद्या सीएम दाखोवंक सोदता ते म्हाका दिसता एकदां आमकां वायट जायत काय प्रश्न पडला. एक सायडीक दावणगिरी सारकेली एरिया विच इज जस्ट 300 kilometers away has already started showcasing 22 COVID cases. I don't know what the count is today. So first is we are in green zone. One way we are talking about quarantining, getting our people back when we don't have things. आता जे stranded asat लोक, one is the facilities which we have put up a plea to the Prime Minister through the His Excellency the Governor. पूण इम्पॉर्टंट कितें आसा की हाडपाक लोकांक फॉर्म्स रिजेक्ट जावंक लागले. कित्याक काय म्हणल्यार 200च बेड आसात. दे आर नॉट हॅविंग फॅसिलिटीज ऑफ क्वॉरंटायन एज ऑफ टुडे. Testing kits are not available. We are not getting people who are coming in to be coming to their own families, and this depression rate is going up. आज हे चल्ला क्वॉरंटायन कर, भितर हाड, बाकीचे फॅसिलिटीज तयार करता आसतना आमी आज एज्युकेशनाचेर पावले. आज सद्या जेन्ना वी आर टॉकिंग अबाउट अ हीट वेव, वी आर टॉकिंग अबाउट कन्सर्न्स अबाउट द स्टुडंट्स हू आर हायली इम्यून. I mean they are skeptical to all this type of coronavirus spread. पावसान व्हायरस स्प्रेड इज नोन. नॉर्मल व्हायरल फिवर येता, जोर येता, कॉफ येता दुसऱ्या स्टुडंटा कडल्यान, साहजीक आसता. तातूंत आमी फुडें एज्युकेशन कशें व्हरता तें खबर नासतना वी आर ट्रायंग टू कॉल फॉर 10th standard exams at a time when the COVID graph is still not flattened. The children, their parents are having apprehensions about the children wearing mask, coming in, doing it over there, not knowing the next child ताजे parent खंयच्यान आयला काय ना, whether is carrying or no खबर ना. आनी आज ज्यो सगळ्यो नेगेटीव टेस्ट दाखयतात ते आमी बरेंच म्हणटले, बट सगळ्यो नेगेटिविटी दाखोवन जशें विजयान म्हणलां सगळ्यो निमोनिया केसीस जाल्या. आर वी एक्चुअली ट्राय टू फूल आवर ओन गोंयकार्स एंड आवर ओन सेल्फ इज द क्वेश्चन टुडे. गोवा 365 खातीर दोना पावलाच्या राजभवनांतल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक परीक्षांचे निमणे वेळापत्रक धाडलां. मंडळान तेच बरोबर भुरग्यां खातीरच्यो खाशेल्यो सुचोवण्यो दिल्यात. On Thursday, 21st May, pre-vocational subjects are domestic electrical appliances, electronics, crockery, garment cutting, garment designing, food processing, bakery, horticulture, horticulture M, domestic wiring, floriculture. While in basic cookery, they are English medium and Marathi medium. While on Friday, the 22nd, the exams are NSQF subjects are automobile, IT, retails, beauty and wellness, apparels, construction, agriculture, telecommunication, logistic, tourism and hospitality, electronics and hardware, agriculture, plumbing, healthcare, travel and tourism S076, travel and tourism hospitality S077, physical education S082, media entertainment, banking, financial services and insurance, electronic and electrical, vegetable cultivation. While in tailoring and cutting section, English medium and Marathi medium, and home vegetable gardening. On Saturday the 23rd, the exams are first language English, Marathi, Urdu, first language for CWSN, functional English, functional Marathi. While on Tuesday, the 26th May, mathematics,
that is Marathi medium, English medium and Urdu medium. While for the SWSN, mathematics in Marathi and English. While on Wednesday the 27th, second language Hindi or French. Second language CWSN, functional Hindi. Second language composed Hindi Marathi, Hindi Sanskrit, Hindi Portuguese, Hindi Arabic, Hindi French. Third language on the 28th May, that is the Thursday. Third language are English, Konkani, Marathi, Urdu, Sanskrit, Kannada, Arabic, French, Portuguese, functional English, functional Konkani, functional Marathi. While on Friday, the 29th, Social Studies Paper 1, English medium, Marathi medium, Urdu medium. While another paper also on Friday, that is History and Political Science, English medium and Marathi medium. While on Saturday the 30th from 9 to 10:30, Social Science Paper 2 in English medium, Marathi medium and Urdu medium. Geography and Economics on same day, that is at English medium, Marathi medium, Geography and Economics with accommodation E and Geography and Economics with accommodation M. While on Monday, Science in English medium, Marathi medium, Urdu medium. General Science for CWSN, General Science E, General Science M, General Science with accommodation, General Science with accommodation M. While on Tuesday, the 2nd of June, there will be drawings and paintings. While on 3rd, the Wednesday, word processing. On 4th, Thursday, basic floriculture. On 5th, Friday, fundamentals of bakery. 6th, Saturday, desktop publishing. Reverse final date sheet, general and vocational stream. Wednesday, the 20th of May, Marathi language 2, Marathi language 2 for CWSN. While on Thursday, the 21st, political science and political science for CWSN. While on Friday, the 22nd of May, geography and geography for CWSN. For further details, please visit the website of Goa Education Board. It's a Goa 365 Bureau Report. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. दिवचल पालिकेक सरकारान दिल्लें खाशेलें अनुदान पालिकेन रस्त्याच्या रुंदीकरणा खातीर कित्याक वापरलें हें काम PWDचें, तरीकय पालिका करता. हाचोच अर्थ पालिका मंडळ आपली बोल्सां भरपाचो प्रयत्न करता. डिचोली बचाव अभियानाचो अध्यक्ष आनी दिवचलचो आदलो आमदार नरेश सावळान आरोप केला. पळयात ताचें म्हणणें. बऱ्याच दिसांनी डिचोली अभियानाचो अध्यक्ष आणि आदलो आमदार नरेश सावळ पत्रकारा मुखार आयलो. तोवूय दिवचलचे नगरपालिकेक एक्सपोज करपाक. तो म्हणटा दिवचलच्या हायवेचे रुंदीकरण PWDन करचे बदला नगरपालिका करता. पालिकेक खाशेलो ग्रांट फावो जाला, पूण पालिकेन त्याचो गैरवापर चलयला. नरेश सावळ म्हणटा, पळयात. आमचो जो स्टेट हायवे आसा, जो वाळशी टू बिचोली, तुम्ही सगळ्यांनी पळयले आसतले की त्याच्या रस्त्याचे रुंदीकरण चल्लां आणि त्याच्या रस्त्याच्या रुंदीकरणानंतर त्याचे ब्युटिफिकेशन आसतलें. आयज म्हाकाय पयलीं खबर नासली. जेन्ना हांवें खबर काडली त्या वेळाचेर म्हाका कळ्ळें की हे रोड वायडनींग जे आसा ते म्युनिसिपालिटी करता. आमी पळयला की सबंद देशान तो नॅशनल हायवे आसूं किंवा स्टेट हायवे आसूं, हेचे रुंदीकरण सरकार करता PWDच्या माध्यमांतल्यान. तशेंच आयज गोंय राज्यान सुद्दां रस्त्याची रुंदीकरणां बरीच चल्लेली आसा. स्टेट हायवेची तेचे रुंदीकरण कोण करता? सरकार करता, PWD करता. पूण पयले फावटी आमकां अशें पळोवपाक मेळटा दिवचलेन की म्युनिसिपालिटी स्टेट हायवेचे रुंदीकरण करता. आतां खबर काडल्या नंतर अशें कळ्ळें
की सरकारान म्युन्सिपाल्टीक स्पेशल ग्रांट म्हणून दिल्या. स्पेशल ग्रांट म्हणून दिल्या. आता म्युन्सिपाल्टीक जेन्ना स्पेशल ग्रांट येता त्या वेळाचेर म्युन्सिपाल्टीन अशा प्रकारचे प्रोजेक्ट तयार करपाक जाय की त्या प्रोजेक्टांतल्यान आपणाक रेव्हेन्यू तयार जातलो, रेव्हेन्यू येतलो. आता त्या रस्त्यातल्यान कितें फायदो, कोणाक फायदो? म्युन्सिपाल्टीक तर काय फायदो, काय रेव्हेन्यू येवचो ना, म्युन्सिपाल्टीक काय फायदो ना. आता कोणाक फायदो आसतलो? कावन्सिलरांक फायदो आसतलो भितर? कदाचित कावन्सिलरांक फायदो आसूंक शकता. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. गोवा सरकारान ज्या कामगारांक परत कर्नाटकात धाडल्यात तांकां जिल्लो पंचायत वेंचणुकांनी भाजपाक मतदान करपा खातीर गोंयांत धाडिल्ले. वेंचणुको रद्द जाल्या उपरांत सरकारान तांकां परत तांच्या गांवांक धाडल्यात. राष्ट्रवादी काँग्रेसीन आरोप केला. भर लॉकडावनाच्या काळात म्हापशा काडिल्ले RSSच्या रॅली विशयी NCPन अजाप उक्तायला. दोट्टी वोटिंग कार्डां आशिल्ल्या स्थलांतरीत कामगारांक गोंय सरकारान परत कर्नाटकांत धाडून दिल्यात. तांकां जिल्लो पंचायत वेंचणुकांनी खास भाजपाक मतदान करपा खातीर हाडिल्ले. गोंय राष्ट्रवादीचो सरचिटणीस संजय बर्डेन आरोप केला. वेंचणूको रद्द जाल्ल्यान आबूज जाल्ल्या भाजपा कडेन तांकां परत तेंच्या गांवांत धाडचे बगर दुसरो पर्याय उरलो ना अशें बर्डेचें म्हणणें. पळयात. कर्नाटकांसून जे लोक येयले ते आमी ड्युअल वोटिंग कार्ड जे म्हणटा न्हू ते लोक गोंयान आसले. आतां 1-1.5 म्हयनो गोंयान आसले. ते गोवोरमेंटाक आतां खंय तरी दिसलें आमकां तांकां पोसचें पडटा म्हणून. पूण तांकां आतां हेंच्यांनी बेगीन धाडपाचे प्रयत्न केले. कित्याक लागून ते वोटिंगाक येयले. अख्खे गोंयच्या लोकांक सांगूंक करता गव्हर्मेंट ऑफ गोवा झेडपीचें इलेक्शन डिक्लेअर केल्ले ते लोक हांगा येयले इलेक्शनाच्या आदले दिसा आनी ते हांगा शिरकोवन उरले. आतां इतके लोक जर कर्नाटकान गेले आनी इतर स्टेटीन जर गेले जाल्यार कशें तांकां धाडपाचें? जवळ जवळ 80 ते 85,000 लोक हांगा गोंयान रजिस्टर जाले ऑनलायनीचेर आनी आपल्या गांवांक वचपाक केले. कारण हांगा तांकां रावून त्या 2 दिसाची सकाळचे सांजचे जेवण तांकां परवडना जालें. गोंयांत 144 कलम लागू आसतना म्हापशा पुलीस स्टेशना मुखावेल्यान RSSन व्हडली रॅली घडोवन हाडली. पळयात ते विशीं बर्डे कितें सांगपाक सोदता तो. RSSक हे सेक्शन लागना. भर म्हापसा पोलीस स्टेशना समोर हे 100-150 लोक एकठांय जाता आनी आमी गोंयच्या लोकांक सांगता आमची लग्न आहा आनी आमी व्हडल्यार दवरला. आमची कोणाची बर्थडे पार्टी आमी व्हडल्यार दवरला. कोण जर मेलो मयत जालो तर ताका व्हरपाक मेळना, विसाचे वयर गावना. पूण हे लोकांक हेच कार्यकर्ते आसा. आमी अख्खे गोंयान इंडियेन जे जितले पार्टीचे आहा सगळ्यां कडेन आयज तेंचे मनीस आहा कार्यकर्ते आहा ते कितें करूं शकता. पूण हे लोक ही नाटकां करता आनी हे लोकांक तुमी फुडें काडटात. कारण कितें? प्रमोद सावंताक सांगता हेका हो फोटो जो आसा न्हू हो पोलीस स्टेशना समोर आहा. थंयसर DYSP आसा. रस्त्याचेर सकाळी फुडें 7 फोटो काडटा रस्तो ब्लॉक करून. मागीर तुमी दादागिरी कितली करतात? तुमकां करीन ती पूर्व दिशा जावं. कायदो हो सगळ्यांक सारको. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.